पळय कितें आसा गोंयान आज पुलीस जर क्रायम करीत जाल्यार इट ओनली लीड्स टू सस्पेन्शन. म्हणजे पुलिसांक कायदो वेगळो आनी सामान्य लोकांक कायदो वेगळो काय हो मोठो प्रश्न पडपाक लागला. सेकंड इशू इज इनडिसिप्लीन इन पुलीस डिपार्टमेंट, क्रायम्स कमिटेड बाय पुलीस डिपार्टमेंट. आनी मेजर जो इशू आशिल्लो जो आमी घेवन गेल्ले वीच इज द एपिटोम ऑफ पुलीस क्रायम इन कस्टडी इज मायणा कुर्तोरी जें घडलें. जे मायणा कुर्तोरी कस्टडियल असॉल्ट जो जालो, दॅट असॉल्ट वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिजिकल असॉल्ट बट इट ऑल्सो वॉज सेक्शुअल असॉल्ट. आनी डिपार्टमेंटान कितें केलां तर त्या ऑफिसर्सांक जे त्या क्रायमान इनवॉल्ड आशिल्ले त्या ऑफिसरांक फक्त सस्पेंड केला. नाव इफ दीस क्रायम वॉज कमिटेड बाय एनी वन हू इज अ नॉर्मल सिटीजन जाल्यार ताका कितें करपाचें, ताका चिल्ड्रन्स एक्ट लावपाचें. कारण एक भुरगो तातूंतलो मायनर आशिल्लो, तांकां ते पोक्सो लावपाचें आनी तांकां बाकीची जी सेक्शन आसा BNS अंडर ती लावपाची. Why this FIR has not been registered is a question we asked him. He said there is no complaint that has come on record to say that. But आमी तांकां सांगलें की कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसा, तुमी तांकां सस्पेंड केला. द विक्टिम्स आर ऑन रेकॉर्ड की आमकां कंप्लेंट करपाक भंय दिसता. आमी SP लेटरूय केला. विक्टिम्स with their lawyer has addressed media and public. Everything is in public domain. एक सामान्य प्रोटेस्ट आसूं, 39A प्रोटेस्ट आसूं किंवा कारापूर सर्वंटचे जेन्ना लोक हांगा येता आनी तांकां जेन्ना पुलीस भितर उडयता, ज्या पॉलिटिशनांचेर FIR करता, where there is no crime made out, when there is a cognizable offence which has been made out by the acts of these officers, then why no offence has been registered is a question. आता ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक ताजें एकूच म्हणणें की आमचे कडेन कंप्लेंट ना म्हणून. सो आमी तांकां सांगलां की कंप्लेनीची गरज कित्याक आसा. एवरीथींग इज इन पब्लीक डोमेन. दे हॅव सेड की अशें अशें घडलां म्हणून. आनी विकृत इट इज नॉट समथींग व्हेरी सिंपल. द ऑफेन्स वीच वॉज डन, दीज एक्यूज्ड वर ब्रॉट इन द कस्टडी अँड आस्क्ड टू परफॉर्म एक्ट्स or something on the video camera which were very sexual, very म्हणजे अशें बुरशें उलोवपाक सुद्दां आमकां तांकां त्या तरेन सांगलें. तें आयकून सुद्दां अशी वीट दिसता की अशा प्रकारचे विकृत ऑफिसर्स आज डिपार्टमेंटान भरल्या म्हणून. आनी दीज आर ऑल न्यू रिक्रुटेड PSIs. सो इट इज नॉट दॅट एंटायर PSI जे न्यू रिक्रूट आसा ते हांव वायट म्हणटा किंवा डिपार्टमेंट वायट म्हणटा. पण वाय इज दीस हॅपनिंग? बिकॉज खंय ना खंय तरी फाटल्या 4-5 वर्सांनी जे रिक्रुटमेंट जाले PSIचे ते कशें जालें तें आमकांय खबर आसा. अँड दीस इज ऑल्सो एक्सपोजींग द फॅक्ट ऑफ कॅश फॉर जॉब जें जालां. जे कॅश घेवन जॉबाक दिल्ली गेली ते आज कोणाचे ना कोणाच्या आशिर्वादान डिपार्टमेंटान आसा. आनी दे थिंक दे आर द बॉसीस ऑफ द पुलीस स्टेशन्स. ना PSI पुलिसांनी PIंचे आयकता, ना SP DYSP तांकां प्रश्न करपाक शकता. ही परिस्थिती जाल्या. ते आज DGP एक्चुली इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड ऑफिसर की तुमी आतां हें बडी घेवची पडटली. त्याच उतरांनी सांगलां ताका की तुमी बडी घेवची पडटली. कितें करूंक शकता तर तुमचे पॉलिटिशन कांय करूंक शकना म्हणून स्टार्ट एक्शन इन द डिपार्टमेंट टू क्लिन्स द डिपार्टमेंट. कारण एक गोंयचो नॉर्मल सिटीजन जो आसा, सामान्य नागरीक आसा, आज बायल आमचे बरोबर आमचे महिला अध्यक्ष बाय प्रतीक्षा आशिल्ले, यूथ प्रेसिडेंट आशिल्ले, बाकीचे आमचे लिडर्स आशिल्ले, ज्या जाग्यार एक गजाल घडली कुर्तोरी त्या जाग्या वयले लोक आसतात. आनी तांणी सांगलां की कशे तरेन क्रायम घडटा गोंयान आज आनी कशे तरेन ताजें डिपार्टमेंटूच आज प्रोटेक्शन दिता. सो एवरी गोवन शूड फील सेफ, एवरी लेडी शूड फील सेफ टू वॉक टू द पुलीस स्टेशन की आपल्याक हांगा कांय ना जस्टीस मेळटलो ना खबर ना. एटलीस्ट आपल्याक कोण विचारतले म्हणून, कोण ह्या प्रश्नाचेर एक FIR रजिस्टर करतलो आनी कितें ना कितें तरी घडटलें म्हणून. पीपल आर लुजींग कॉन्फिडन्स इन पुलीस डिपार्टमेंट. आमी ब्रायब सीन तर इट हॅज गॉन टू अ डिफरंट लेवल. एक्सटॉर्शन सीन इज गॉन टू डिफरंट लेवल. डेली आमी व्हिडिओ पळयता रस्त्यार लोकांक कशें आडायता, पयशे लुटता, कशे तरेन ट्युरिस्टांक हें करता. हे सगळें आज मिनिस्टरूय उलोवन जालो. ट्युरिजम मिनिस्टर आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, पण सगळ्यांनी सांगलें हें घडपाक जायना म्हणून तांचेंय ते आयकना. So who are the bosses of these departmental thugs? I'm sorry to use the word thugs, but this is how it is. Departmental criminals. When criminals like this wear the uniform, what is the fate and what is the fate of Goans who are subject to the jurisdiction of this police station? So हो प्रश्न घेवन आमी गेल्ले. बाकी जर कांय हातूर जालें ना जाल्यार फुडें कितें जातलें ताचे बद्दल तुमकां अर्चित करता. आमी सगळे आज एकूच कारणां खातीर गेले बिकॉज समवेर वी हॅड फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट की बाबा पुलीस आमचे रक्षक भक्षक अजून जावं ना अशें आमकां दिसतालें. आनी
खंय ना खंय तरी आज ते फाटी पडल्या. आज जो असॉल्ट मायना कुरतरी ज्या भुरग्यांचेर युवकांचेर आनी स्पेशली एक तेतूंतलो एक मायनर तांचेर जो जाला आनी ज्या तरेन जाला पळया, जेन्ना झगड्यो जाता, ग्रुप्सां मदीं झगड्यो जाता, युवकां मदीं झगड्यो जाता, यू मस्ट डू ज्युडिशियल इन्क्वायरी, यू मस्ट डू, पुलीस मस्ट डू इन्क्वायरी, तांकां हाडून बसयात, समजयात, ना जाल्यार क्रिमिनल एक्शन घेयात. बट वॉट दे डीड अँड आय कॅन इवन एक्सप्लेन इट इन मिडिया. म्हाका उलोवपा सुद्दां म्हाका लज दिसता आज. सो दॅट इज अनएक्सेप्टेबल. आमी DGPक सांगलें, आमी सराक रिक्वेस्ट केली, तुमी इमिजिएटली हेजेर तांकां सस्पेन्शन करून तेमी सस्पेंड केला. पण सस्पेन्शन इज नॉट इट्स अ आय वॉश. सस्पेंड करून मागीर परत तांकां रिइन्स्टेट करतले. तेंचेर क्रिमिनल एक्शन जावपाक, तांचे FIR जावपाक तेंचेर. आनी समज हे सर जायना, आमी रिक्वेस्ट केला, DGPन सुद्दां म्हणला की आमी करतले, इमिजिएटली करतले. आनी वी विल स्टील ट्राय टू हॅव सम फेथ दॅट दे विल डू इट. बट इफ दे डोंट, we will have no other option unless and until we take law and order in our situation. हाँ है, आमच्याकडे काय उपाय उरपाना, because we look at police department that they are going to protect us. आणि तेच समज तांच्या कस्टडीन आमकां हाडून बडयता, आणि बडयता एक गजाल वेगळी. युवकांनी चूक केला तांकां बडोवपाकूच जाय. इफ यूथ गो डू समथींग रॉंग, तांकां समजाया, तांकां एक्सप्लेन करा. बट दॅट इज नॉट वॉट दे डीड. The acts that they have done are even shameful to say it in front of media. आम्ही यांचे युथ काँग्रेस, सगळे काँग्रेस परिवार, आम्ही याचा निषेध करता. आम्ही ते युवकांबरोबर, त्यांच्या फॅमिली बरोबर आम्ही रावतले, बिकॉज देअर फॅमिलीज आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ शेम इन द सोसायटी. आम्ही त्यांच्याबरोबर रावतले. आणि समज नेसेसरी ॲक्शन समज घेनात पुलीस डिपार्टमेंट, जाल्यार आम्ही कितें तें मागीर फुडें वाटचाल पळयतले. आज आम्ही DGP बोले गेल्ले, आमच्या काँग्रेस पार्टीचे डेलिगेशन. आणि हे डेलिगेशना भितर तुम्ही पळयलें जाल्यार बाब एक एडवोकेट बाब अर्चित नायक आहा, एडवोकेट अमित पालेकर आहा, एडवोकेट शेन आहा, आमचे डॉक्टर आहा, डॉक्टर प्रतीक्षा. सो दीस डेलिगेशन आम्ही बरी स्टडी करून DGP मुखार मांडला की जेन्ना भुरग्यांचेर एक कस्टडियल असॉल्ट जाता इन द पुलीस स्टेशन, म्हाका दिसता पुलिसांनी ऑटोमॅटिकली तेंचेर एक FIR करपा जाय आसली. बट पुलीस आपलें काम सारकें करनाय. दॅट इज द फॅक्ट ऑफ इट. आनी ज्यो विलेजीस विच आर कमींग अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ मायना कुरतरी पुलीस स्टेशन, आतां ह्या दिसांनी जायत्यो गोश्टी अश्यो घडल्या थिंगा. सम आर ऑफ कम्युनल नेचर, सम आर ऑफ दीस टायप ऑफ कस्टडियल असॉल्ट, मायनर्स आर बीइंग असॉल्टेड. आनी समथींग आय कॅन कनेक्ट इट टू एक सर्टन स्टेटमेंट जो आमचो कुरतरेचो आमदार म्हणटा थिंगा. जेन्ना कसलो इश्यू जालो जाल्यार तो म्हणटा आपण पुलिसां सांगला एक्ट कर म्हणून. कसलो इश्यू जालो म्हणटकूच मागीर लोक ताका विचारले, आपण तुमी आयकला आसतलो, आपण पुलिसां सांगला एक्ट कर म्हणजे पुलीस हेगे येयले डायरेक्शनार रावताय. अशें जालें ना. आनी आतां जेन्ना हो इश्यू जालो पुलीस स्टेशनाचेर, ज्या जाग्यार मायनराक आनी ह्या बाकी लोकांचेर एसॉल्ट जालो, आनी आमगे लिडरान सांगले ते भाशेन व्हेरी एक बुरसो एसॉल्ट. सो हेजेर आमचो आमदारान, कुरतरेचो आमदार जो आहा अलेक्स रिनाल्डो, जो BJP पार्टीक सपोर्ट करता, तेणें अजून कांय स्टेटमेंट काडना. आनी लोकांनी जर जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर वयता आसतना तर इतली भिरांत दवरची पडटली जाल्यार हें पुलीस स्टेशन कसलें. आतां काल व्हिडिओ चयला आमी तेगेलो. आमकां एक न्यू पुलीस स्टेशन अंडर कन्स्ट्रक्शन आहा, बरो व्हडलो स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स. ती व्हडली पुलीस स्टेशन घालून कसलो फायदो ना. तर भितर पुलीस आहाय तो सारकें काम करनाय जाल्यार ते व्हडले बिल्डिंगाक कसलो फायदो आमकां, जे कुरतरी कस्टडीचे लोकांक कसलो फायदो. वॉट वी डिमांड इज प्रॉपर पुलिसिंग. DGP हॅज टू एक्ट लायक आवर एडवोकेट अमित पालेकर सेड. ही हॅज टू पुट FIR ऑन दीस पीपल. आनी जायते PSI जे आतां न्यूली रिक्रूट जाले, बिफोर बिकमिंग PSI तेंचो स्वभाव तर पयलो थोडे आमी वळखताय, दे आर ऑलवेज ट्रबल मेकर्स. नाव दे आर बिकम PSIs. सो आवर डिमांड टू द होम मिनिस्ट्री इज टू व्हेरीफाय द कॅरेक्टर बिफोर पुटिंग देम इन सच ए रिस्पॉन्सिबल पोजिशन. सारकें सांगता तुमकां, थोड्यांक आमी वळखताय ते पयले सगळे झगडी करपाचे, ट्रबल करपा मनीस, तांकां आतां PSI जाले, ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स. So this is such a sensitive position, such a sensitive responsibility that म्हाका दिसता there should be some scrutiny done on these people.
कोणाको आनी थिंगा पुलिसान भरती केली दे ओनली टू दीस थिंग आनी जायते सांगपाचें आहा बट काँग्रेस पार्टी सदांच लोकांचे बरोबर आहा वी विल सी दॅट जस्टीस इज गिवन टू द पीपल ऑफ गोवा नॉट ओनली कुडचोरी बट पीपल ऑफ गोवा वेर पुलीस विल परफॉर्म द वे दे आर सपोज टू परफॉर्म. ही जी घटना घडली मायना कुर्तोरी ती फक्त एक केस आसा जी आतां रिपोर्टेड जाला पण अशे कितल्योशेच केसी आसतल्यो ज्यो भय पुलिसांचो भय दिसता नाल्यार आसलेल्या सरकारान बसलेल्यांचो भय दिसता म्हणून लोक फुडें सरना आसतले. आतां जेन्ना ही गजाल आयकली आमी 6 जुनाक जेन्ना न्यूज येयली मागीर एक 10 दिसांनी तेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की अशी घटना घडलेली आसा ते पुलीस स्टेशनान. आनी हे जे पुलीस आसा जेंच्यांनी इतले सारके घाणेरडे आनी नीच कार्य केल्ले आसा ते आमी एक्चुअली मिडियाचेर सांगूंक सुद्दां शकना. सो अशें जे कार्य करता इतले कॉन्फिडन्सान आनी करेज आनी गट्सान जे पुलीस करता म्हाका दिसना हे तेंचे फर्स्ट टायम आसतले. अशें कितलेशा भुरग्यांक चली भुरगीं आसची ना आनी कोण आसची ना आमकां कशें कळटलें. हेंचेर कितें तरी स्ट्रिक्ट कारवाई आनी एक्शन जावंक नाका. सो आमी आतां एज डेलिगेशन ऑफ यूथ काँग्रेस आनी बाकीचे सगळे काँग्रेस कार्यकर्ता आतां वचून मेळून DGPक हे सेम आमचे मुद्दे मांडलेले आसात की अशे कितले तरी घटना घडटा आसतल्यो पण ज्यो रिपोर्ट जायना. आतां एक सर्वसामान्य नागरीक एक महिला एक भुरगे कोणूय पुलीस स्टेशनान वयतात कित्याक की हे आमचे रक्षक यांच्या कडेन एक आमी कितें तरी होप आनी एक आशा घेवन वयता जाल्यार रक्षक अशे भक्षक जाल्ले आसा तांकां आमी सुरक्षक म्हणून आमचे अशें पळोवपाची गरज आतां उरला की आमकां दिसता ते आमकां हार्म करतले अशें म्हणून भंय दिसता. लोक पुलिसांचेर विश्वास दवरपाचे लोकांनी विसरलेले आसा आनी हेंकां ह्यो गट्स आनी कशें मेळटा फाटल्यान कोण तरी तेंचेर बॅकींग आसता एक गॉडफादर आसतलो. सो म्हाका सांगूंक दिसता आनी अपील करता आतां CMांक सुद्दां तुमी होम मिनिस्टर जेन्नासून होम मिनिस्ट्री तुमी हाताळलेली आसा आनी घेतलेली आसा आमी पयला कायदो आनी सुवेवस्था ही धासळलेली आसा गोंयान आनी पुलिसांक आनी क्रिमिनलांक मोठे मोठे सुद्दां भंय दिसना केन्ना क्रिमिनल कसले एक्ट करतले जाल्यार. ह्या ज्या गजालीन एक इन्सिडंट जालो तितून मायनर इनवॉल्ड आसा जाल्यार पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करता पर्यंत कित्याक रावूंक जाय. सुओ मोटो कॉग्निझन्स आनी प्रायमा फेसी एविडन्स आसा सगळ्या मिडियाचेर भुरग्यांनी ते कितें कितें सांगलेलें आसा जाल्यार तांकां फक्त सस्पेंड करप न्हू तांकां अरेस्ट जावंक जाय तेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय आनी कितले तरीच एक्ट तांकां लागू जातले. एक चायल्डाक मायनराक ऑफेन्स केला आनी तेजेर असॉल्ट केला सेक्शुअल म्हणून पॉक्सो गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तेंचे व्हिडिओ पळया तुमी तेंच्यांनी सांगला की हेंच्यांनी आपल्याक मारले कितें कितें कार्य केले आनी पयशे सुद्दां मागले. सो ओपनली ब्रायब मागतात तुमी 20-20 हजार. सो हेजेर स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावंक जाय आनी म्हाका दिसता एक अशें एक्शन जावंक जाय बेश्टें सस्पेन्शन न्हू तांकां अरेस्ट जावंक जाय तेंचेर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आनी इतली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जावंक जाय की आख्ख्या गोंयच्या पुलीस फोर्साक एक मेसेज वचूंक जाय की कोणूय हांगा कसले कार्य करून सुसेगाद आपूण आपलो गॉडफादर घेवन बसतलो आनी मागीर परत इतलो अशी शक्यता परत जावंक जायना. सो हीच आमची मागणी आसा. थँक्यू. आज DGPक मेळपाक गेल्ले म्हाका दिसता सविस्तर खुबश्या जाणांनी सांगलेलें आसा की विशय कितें आसा तो पूण आज हो म्हाका दिसता देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा आनी हाचो संपूर्ण जबाबदार ह्या डिपार्टमेंट हो जे डिपार्टमेंट पळयता होम डिपार्टमेंट तेजी संपूर्ण जबाबदारी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याची आसा. आज मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता ह्या लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनचें कांयच पडोवन गेल्लें ना ताका फक्त आपली खुर्ची सांबाळपाचें पडोवन गेल्लें आसा हें सिद्ध जाता. कारण आमी वारंवार म्हणटा की दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स म्हणजे आज पर्यंत आमी इतिहासान जितकी गव्हर्मेंटां पळयली तितून वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स हो संपूर्ण म्हाका दिसता प्रत्येक स्तराचेर हो फेलियर गेल्लो आसा. आज आमी पळयता की गोंयान क्रायम रेट मोठ्या प्रमाणान वाडलेली आसा. गोंयान आज मर्डर केसीस रेप केसीस अटेम्प्ट टू मर्डर केसीस बाकीचे मॉलेस्टेशन केसीस डकैती केसीस तुमी पळयता की वारंवार जायत आसा. म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी मुख्यमंत्री सिरियस ना म्हणूनच असली घटना घडटा. आमी जी घटना आज आमी सविस्तर तुमकां सांगलेली आसा ती अत्यंत भयानक परिस्थिती म्हाका दिसता त्या पुलीस स्टेशनान चल्ल्या. कारण जे भुरगे खास करून म्हाका दिसता पुलीस शूड बी पीपल फ्रेंडली. हांव अशें म्हणना की सगळेच पुलीस ऑफिसर वायट. खुबशे बरे पुलीस ऑफिसर आसा जे बरें काम करता पूण खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटांतले जे प्रमुख ऑफिसर आहा तेंचो हांकां म्हाका दिसता हे जे कन्सर्न
कॉन्स्टेबल जावं PSI आसा तांकां म्हाका दिसता हेंचो कोणाकूच कोणाचो भंय ना म्हणूनय ती अशी घटना घडटा. जे भुरगे ज्यांच्यांनी जे वयातले 19, 20, 21 वर्साचे वयातले भुरगे तांच्यांनी खंय तरी कितें गोश्ट केली, झगडी झुजा जाली तेंच्या मदीं, जाल्यार खंय तरी एक कायद्याच्या बंधनांच्यान तेंचेर एक एक्शन जावपाक जाय ती साहजीक जातली. एक मायनर भुरगो आसलो तातूंत आनी ज्या पद्दतीन तांकां फिजिकल एसॉल्ट करता आसतना म्हाका दिसता सेक्शुअली ज्या पद्दतीन तांकां एसॉल्ट केलो म्हाका दिसता तें सांगपाक सुद्दां लज दिसता. आनी तांकां आमी ज्या वेळार DGPक सांगलें की तेंचेर खंय तरी ज्या वेळार सामान्य मनीस हीच कृत्य करता, हेच क्रायम करता तेन्ना साहजीक तेंचेर वेगळी वेगळी सेक्शनां लावन तांकां अरेस्ट करता आनी तांकां तेंचेर FIR रजिस्टर जाता. जाल्यार ह्या ज्या पद्दतीन हे पुलिसांनी कृत्य केलें जाल्यार तांकां हो कायदो लागना तो आमचो प्रश्न आसलो. त्या वेळार DGP म्हणटा की तांचेर अजून कोणी एक्शन म्हणजे कंप्लेंट फायल करूं ना. पूण ज्या वेळार तुमी सस्पेन्शन केलें, सस्पेन्शन तुमी उगच करूं ना, सस्पेन्शन ऑन सर्टन एविडन्सीज प्रायमा फेशियल खुबश्यो गोश्टी मेळ्ळ्यो म्हणून तुमी तांकां सस्पेंड केले. म्हणजे तांकां जर तुमी सस्पेन्शन केल्लें आसा तांचें तर सस्पेन्शन इज अ टेम्पररी सोल्युशन. ज्या आदाराचेर तुमी तांकां सस्पेन्शन केल्लें आसा तेच एविडन्स घेवन तांचेर ती FIR रजिस्टर जावपाक जाय, ते अरेस्ट जावपाक जाय. कारण खंय तरी एक मॅसेज वचपाक जाय समाजान आनी पुलीस डिपार्टमेंटानूय की एक मॅसेज वचपाक जाय की आमी जे कायद्या प्रमाणेच आमी हांगा चलतले. पूण खंय तरी म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी आज जायना, खूब दुख्ख जाता. कारण जे भुरगे आज यंग वयाचेर तरणाटे भुरगे ज्या वेळार काही गोश्टी वायट करता साहजीक तेंचे कडेन घडटा. तांकां खंय तरी एक सजमून तांकां एक शिकवण दिवन बरी शिकवण दिवन आनी कायद्यान जें कितें आसा तेंच्या विरुद्ध करून तांकां सोडपाक जाय. पूण अशा पद्दतीचें कृत्य हें म्हाका दिसता खंयच आमी एक्सेप्ट करूंक शकना. ह्या सरकारान म्हाका दिसता हें गांभिऱ्यान घेवची गरज पडटली आनी आमी DGPकूय सांगलेलें आसा आमच्या सगळ्या फूल डेलिगेशनान की तुमी हाजेर इमिजिएट कारवाई करची. सस्पेन्शना बरोबर तांचेर इन्क्वायरी बसोवन तांकां जे कितें FIR तांचेर रजिस्टर करपाक जाय, जे कितें सेक्शनां लावपाक जाय ती करून तांचेर इमिजिएटली तांकां तांचेर कारवाई जावची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा. तसोच एक 5 जुनाक एक इन्सिडंट जाल्लो म्हापसा. सॅम्युअल ब्रेंगाचा यंग स्टुडंट तांणी सुसायड केली. तर ताजे नंतर त्या जे पेरंट्सांनी कंप्लेंट फायल केली एट दी SP की त्या पुलीस स्टेशनान ताका मेंटली हॅरेस केला, 10 वरां ताका दवरलो थंय, ताजे खातीर सुसायड टेक प्लेस जालो. तर तेच ताका विचारपाक आमी आयले की ताजी कारवाई खंय पावला. आनी आमकां कळटा की एक वीक पयलीं ताजेर एक FIR जाला फॉर दॅट आर्म FIR. एक मेल्लेल्या मनशार ताणें FIR घातला, कळ्ळें न्हू. खंय तरी चूक आमच्या रिक्वेस्ट केला ते FIR विड्रॉ करचे आनी इन्व्हेस्टिगेशन अनबायस्ड वेयान करची. समज जायना जाल्यार क्रायम ब्रांचाक तो केस दिवचो. कित्याक अशें आयकपाक येयला खुबशे पॉलिटिकल प्रेशरा खातीर ते पुलीस ऑफिसराक सेफ करपाचो प्रयत्न आहा. आनी जे पेरंट जे आहा ते फक्त एक बायल मनीस आनी 2 भयण्यो तेका. ओके, थंय दादलोय ना बापूय ना ते घरान, कळ्ळें न्हू. सो एज यूथ काँग्रेस आमी त्या फॅमिली बरोबर आहा आनी जेन्ना पर्यंत तांकां जस्टीस मेळना तेन्ना पर्यंत आमी उगी रावचे ना. आनी जशें अर्चितान म्हटलें गरज पडली जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर आमी हातीन घेतले आनी आमी तांकां सांगलां ती जे FIR आहा ती विड्रॉ करात आनी ती केस समज सॉल्व जायना, समज तुमकां पॉलिटिकल प्रेशर आहा तर क्रायम ब्रांचाक तुमी ट्रान्सफर मारात. सस्पेन्शन जेन्ना करता ते प्रायमा फेसी एक इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या शिवाय सस्पेंड काय करपाक शकना. FIR जो रजिस्टर जाता, हांव लोकांच्या इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता की FIR जेन्ना खंय पुलीस स्टेशन रजिस्टर जाता वॉट इज नेसेसरी इज नॉलेज ऑफ हॅपनिंग ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स. आता ह्या गोष्टींनी तेंच जालां हांगा. नॉलेज ऑफ हॅपनिंग ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स हे कंप्लेनंटान सांगलें. कंप्लेनंट जेन्ना पब्लिकली स्टेटमेंट करता की हें अशें घडलें म्हणून आमचे कडेन अशे प्रकारे वागले म्हणून पुलीस, it is enough to register an FIR. I am not able to understand that has been filed in all over Goa. जे प्रोटेस्ट गोंयांत जाले जावं कितें जालें तांचेर FIR रजिस्टर करपी कंप्लेनंट कोण? स्टेट टेकन कॉग्निजन्स ऑन इट्स ओन एंड हॅव डन इट. सो वाय इन अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स इन केस ऑफ अ कस्टडियल मॅटर हांगा हें घडना हो मोठो प्रश्न आसा. आज तुमी आमी भितर सरता आसतना पळयलें सिंपल आमी फ्रायडे फोन करून सांगिल्लें की आमी अपॉयंटमेंट घेतला प्रॉपर चॅनल डेलिगेशन येतलें म्हणून. आज ते पुलिसांचो फौज बसी भरून पुलीस हाडल्या. वॉट इज दीस? म्हणजे वॉट इज द फियर ऑफ पीपल आस्किंग क्वेश्चन्स टू द डिपार्टमेंट, फियर ऑफ पीपल आस्किंग क्वेश्चन्स टू दीस गव्हर्मेंट. दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. आज म्हाका हें दिसपाक लागलां की एज अ लॉयर म्हणून म्हाका हें दिसपाक लागलें की हांव म्हज्या क्लायंटाक खरेंच सांगूं रे काय म्हणून वच म्हणून पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपाक. हे अशा प्रकारचे जे घडटा ते पळयत जाल्यार सो विल ही बी ट्रिटेड लायक अ नॉर्मल सिटीजन हू हॅज टू फील कम्फर्टेबल गोईंग टू द पुलीस स्टेशन. आज गोंयकारांक प्रश्न विचारता हांव, जे हे महिला मोर्चा आसा भारतीय जनता पार्टीचे, युवा मोर्चा आसा, गार्बेज कलेक्शन, योगा हें ते करता, एक दीस तरी लोकां खातीर रस्त्यार देंवल्या? तुमी वचून मेळ्ळे त्या विक्टिमांक मायना कुर्तोरीच्या? यूथ तो कोण केळकार काय कोण आसतो? तूं वचून मेळ्ळो काय एड्रेस दिवं तुका वचून मेळपाक? तुमच्या सरकाराचे फेलियर्स म्हणून तुमी जर हें करना
जाल्यार वॉट आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट द यूथ ऑफ गोवा? तुम्ही सांगता आमी युथा खातीर हें करता तें करता. महिला मोर्चा खंय आसा तुमी? जेन्ना गरज पडटा तेन्ना सिलिंडराचेर प्रश्न विचारले जाल्यार तुमच्यात म्हणल्यार कोणी विचारलें पळोवन वता. नळाचेर प्रश्न विचारले पळोवन घेता. आमी ताका कायदो सुवेवस्थेचेर प्रश्न करता. महिला मोर्चाक आनी तुमचे ते युवा मोर्चाक, ते युवा तुमचे कोण लागना? ते गोंयकार न्ही काय ते भारतीय जनता पार्टीचे वोटर न्ही म्हणून हें करता तुमी? सो यूर आयडेंटिफायींग की कायदो हो फक्त नॉन म्हणजे बेकायदेशीर करता ती फक्त नॉन BJP हांकाच लागतलो कायदो आनी तुमकां कायदो लागचो ना? तुमच्या डिपार्टमेंटाक कायदो लागचो ना? हो मोठो प्रश्न आसा. आज जेन्ना एक डेलिगेशन मेळपाक येता तांचे खातीर जर पोलीस असो फौज वांटो करता जाल्यार वाय आर दे फेलिंग टू प्रोटेक्ट सिटिजन्स ऑफ गोवा अँड मोर पर्टिक्युलरली इन दी कस्टडी ऑफ द पुलीस. सो खंय ना खंय तरी इनडिसिप्लीन, खंय ना खंय तरी ब्रायबरी, खंय ना खंय तरी एक्सटॉर्शन, खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल इंटरफिरन्स अँड बॅकिंग इज रिस्पॉन्सिबल. चीफ मिनिस्टर एज फेल्ड एज होम मिनिस्टर. ही शूड रिझायन. आणि ते कोणाक दिवंक जाय हरशीं म्हणून ते मागत आसता कोण कोण तुमचे लोक आसा ते की मंत्रीपद दिवंक ना म्हणून दी मरे कोणाक एक होम मिनिस्ट्री. कित्याक ती घट धरून बसल्या? 10 डिपार्टमेंटां तूं 10 मिनिस्ट्री घट धरून बसल्या. ऑल ल्युक्रेटीव आर विथ चीफ मिनिस्टर. अदर मिनिस्टर्स आर एक्चुअली लायक रबर स्टॅम्प ओनली. सो बेजिकली आमची मागणी आसा की कायदो हो मेन स्तंभ आसा डेमोक्रेसीचो, लोकांच्या सुरक्षितेचो, जो आज फेल जाला. अँड वी हॅव रेप्रेझेंटेड दीस टू DGP. वी होप एक्शन इज टेकन. गोंय आमचे काँग्रेस पक्षान गोंय राखण यात्रा सुरू करपाचो जो त्या दिसा अनावन्समेंट केला तातूंत भितर हे प्रश्न घेवन आमी लोकां कडेन वतले. आमचे LOP, आमचे MLA, आमचे लिडर, आमचे यूथ आनी आमची महिला सगळे लोकां कडेन वतले. कारण आतां लोकांक सेन्सिटायज करपाचो टायम आहे. अमित बाबा रिसेंटली ज्या पोलीस अमित बाबा चेक पोस्टार पोलीस असे ओपनली पैसे घेतात ते दोन्ही प्रश्नाचे तुका हांव उत्तर दिता. जी जेल आसा पळय भितर सेल आसता, भितर CCTV नासता. आतां आमी जे पळयलां की जे भितर बसतात तांकां एक्युज्डांक अंडरवेरींनी बसयता. हांव हे खंयच्या कायद्या अंडर करता ते पुलिसांकूच खबर आसता. ते भिता की ताणें जीव दिलो, हे दिलो, कितेंय दिलो म्हणून. बट इन्स्टेड ऑफ दॅट दे कूड हॅव केप्ट अ गार्ड एट द थिंग. ते च्या पिवंक बसतात. सो पयलीं म्हणजे जो एक्युज्ड आसता ताका तशे परेन ट्रीट करप विदावट बींग प्रूवन गिल्टी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्रायम एंड ऑफेन्स. वी हॅव सीन अक्रॉस गोवा जे एक्युज्ड भितर बसता तांकां अंडर गार्मेंट्सान बसयता. बेसिकली एज गूड एज नागडे बसयता. ही विकृती थंयच्यान सुरू जाता. आनी प्रॉबब्ली आय एम सॉरी टू से दॅट हाव दे हॅव बीन ट्रिटेड इन मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशन. हें काम एक सेक्शुअल ऑफेंडर करूं शकता. आनी म्हाका तरी दिसता की जे PSI जे कोण इनवॉल्व आशिल्ले भितर दे आर मेंटली नॉट प्रॉपर. तुम्ही म्हणपा की तेंच्यांनी सेक्शुअली अब्यूज केले म्हणून क्लियर कट ताणें सांगला मरे की आमकां अशे तरेन केले. मागीर आमकां आमचे आय विल से दॅट देवर तांणी जें म्हणलां त्या परत एकदां तूं रुपी हांव म्हणपाचें नाशिल्लें म्हाका. देवर आस्क्ड टू होल्ड देअर प्रायवेट पार्ट्स. तांकां चिड्डोवपाक लायले, कितें करपाक लायले ताजे व्हिडिओ हे सगळें तांणी सांगलां. नाव वी कॅनॉट डिस्क्लोज सर्टन थिंग्स. इज अ मायनर ऑफेन्स शूड हॅव बीन रजिस्टर्ड. डिपार्टमेंटाक लज दिसूंक जाय मरे की हांव अशें डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी केलें म्हणून. हे पुलिसांक जे आज पुलीस स्टेशनार बसता तांकां आमच्या मनशांनी विकृत रे. विकृती मरे विकृती. दीस इज लायक अ पर्वर्सिटी. हलकटपणा जी म्हणटा पळय ती डिपार्टमेंटान केल्या आनी ताका प्रोटेक्ट करता. हू इज प्रोटेक्टींग देम? इज होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर प्रोटेक्टींग देम? इज डिपार्टमेंट प्रोटेक्टींग देम? असली हलकटपणांची प्रोटेक्शन आहे. गोंयकारांक खबर ना ते कितें घडलां तें. इट इज डिस्गस्टींग. सरकार आज जे परिस्थिती हाडल्या लोकांचेर आज की तूं म्हणटा तशें एक्सटॉर्शन. आज हांवें तुका याद जातली 4 वर्सां पयलीं तुमकांच घेवन पोळ्या पुलीस स्टेशनाचेर पोळ्या बॉर्डरीचेर काणकोणा एक स्ट्रींग ऑपरेशन केल्लें. वेल पीपल वर सीन गिवींग मनी. म्हजे कडेन हाडून दिले. पुलीस धांवले, एक्सायज धांवले, तुजे ते RTO आशिल्ले ते धांवले. पयशे थंय तुमी पळयल्ले. पयशे आमच्या हातान दिताले. कसले काय म्हणल्यार एंट्री म्हणून सांगताले. डिपार्टमेंटाचेर एक्शन जाली. दॅट मिन्स मनी इज गोईंग टू आयदर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, समवेर इट इज गोईंग न्ही. म्हणून हें घडटा न्ही. आज प्रत्येक आउटपोस्टाचेर जे घडटा वाय प्रत्येक ट्युरिस्टाची गाडी हाडूंक कित्याक जाय? भायर वता आसतना भितर वता आसतना वाय आमी वचना गोंयच्या भायर आमच्यो गाडयो हाडयता. गोंयांच कित्याक हें घडटा? पयर म्हाका महाराष्ट्रान हाडायलो आनी सांगलें सर. मागीर ताका हांवें सांगलें लॉयर सगळे पेपर हा कित्याक गोंयान सगळें आसतना आमी पाला आमचे पयशे घेता. तुमकां कितें आमी सोडपाचें कारण पोल्युशन दाखय म्हणून. लकीली हांव पोल्युशन आसता म्हज्या गाडयेक. हांवें दाखयलें ताका. पोल्युशन ना जाल्यार तो ताजेर कांय ना जाल्यार ताजेर तो गोंयांनी हेंच चल्लां. ते आतां कितें सांगता म्हाका ते एक ट्युरिस्ट आयिल्लो तो सांगतालो रेस्टॉरंटार मेलो सांगता आपल्या गाडी हाडली पुलीस. हें नाशिल्लें पोल्युशन नाशिल्लें.
पोल्युशन ना जाल्यार 10,000 फायन, 10,000 फायन दिवच्या पेक्षा 5,000 दी म्हणटा तो, नाल्यार पळय तुज्या गाडयेचेर म्हणटा तो 2,000 फायन कितें तरी पयले हाका तुज्या लायसन्सार पडटले, दुसरे फावट 10,000 फायन आसलो आनी मागीर तुजें लायसन्स सस्पेंड जातलें. भिवून म्हणटा तो आपूण 5,000 दिले. ऑफकोर्स ये डीन हॅव पोल्युशन सर्टिफिकेट, बट कितल्या जाणांक आसा हांगा पोल्युशन? मिनिस्टरांच्या गाडयांक कितल्या जाणांक पोल्युशन सर्टिफिकेट आसा? आयज विचारचें आनी डिक्लेअर करचें. प्रत्येक मिनिस्टर MLA BJPच्या मनशान आपली ही गाडी आसा आनी आपल्या कडेन पोल्युशन सर्टिफिकेट आसा फाटल्या डेटीचें म्हणून सांगून दाखोवन सांगचें. सो दीस इज द ऑफेन्स this is crime which is going on, which is in Goa, and this is uniform crime, and it is not good for the state of Goa.